बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो शुभ वेळ जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा सांगात सारूंक आमी एकठांय जाल्या व्हडा भक्ती भावांतन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. हेंच करूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. विशय तुवें आमकां शिकय. मागणें देवा आनी मनशां मदें संवाद. मागण्या आमी उलयता आनी देव आयकता. देव आनी आमी आयकता मागण्या वरवीं आमचो आनी देवा मदें आशिल्लो संबंद मजबूत जाता. मागण्यांतल्यान आमी आमचें जिवीत बापाक भेटयता. मागण्या वरवीं भावांत वाडटा. भोव मोगाच्या जेजू उंड्याच्या रुपा काल ह्या भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. स्वर्गा संवसाराचो दोनी आनी देव जावनूय तुवें आमचे मदें बिराड करूंक आनी आमच्या सांगाता वेळ सारूंक एका साद्या उंड्याचें रूप घेतलाय. हें तुजें व्हड मोगाचें देणें आमी वळखून घेतलां आनी व्हडा खुशालकायेन आमी मान बागून आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावया R31. Sakramentat ralalia mogacha Jesu. Sakramentat ralalia mogacha Jesu. Ulpai amchi kaळजा तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मनशा सैमान आयलोल्या
सैमान आयलोल्या देवाच्या भुता बसय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी करी देवाची भुरगीं बसय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी करी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या हुंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या हुंड्या अस्कोत भुके लोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे अस्कोत भुके लोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे जेजू आमी काल्तिकायेन न्हय पूण पदवेन बरोवन मागणें केलें आमची काकलूत कोर जेजू मागता तें आमकां मेळोना देखून आमी मागणें करपाचें सोडून दिलें आमची काकलूत कोर जेजू आमी बावातान न्हय वाजेन आळसायेन मागणें केलें म्हाका आमकां बोगूस गीत गावया I4 दयाल देवा काकलतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापोय मोनोक आडवा नाका भुरग्याक तुज्या सोनाका ये जेजू हांव काकलत मागता दितलोय म्हणपाक येता सर्वोच्या पातकांका टाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा
Jesu, Aukat magda, Ditaloy, Morpatieta, Surmocha, Patkan Katalta, Ai Chanti, Sugli Santa, Patkakatir, Makafavo, Uzokotin Sasnato, Kostvolvole, Em Kodace, Soda Soltia, Ujace, Jesu, Aukat magda, Ditaloy, Morpatieta, Surmocha, Patkan Katalta, Ai Chanti, Sugli Santa, Jesu, Aukat magda, Ditaloy, Morpatieta, Surmocha, Patkan Katalta, Ai Chanti, Sugli Santa. जेजून आमचो सगल्यांचो एक सारको मोग केलो. आमच्या मोगा पासत ताणें आपलो प्राण कुर्सार सोडलो. आपणाकूच आमचे पासत कुर्सार किडायलो. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. जेजू आमचो सगल्यांचो हुस्को आसलो आनी बोव करून ताका पातक्यांचो हुस्को आसलो. हुस्क्यान भरून एक कोरो गोवडी कसो आपले सांडलोले शेडेक सोदूंक तो आयलो. ह्या पासत आमी तुका दिनवासता जेजू. गीत गावुया E4. Devak arga diuya, Devak dinvasuya, Devak arga diuya, Devak dinvasuya. Moi maduka, voi bobtuka, ekas korya deva, ora poni bet argadita, tuji mogal porza. Devak arga diuya, Devak dinvasuya,
वासुया आकाश प्रीतम तुवें रचल्याय होय तूच ती सांबाळटा रोचना मोदे आमकां रोचल्याय तुजी करूंक सेवा देवाक अर्घां दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घां दिवया देवाक दिनवासुया जेजू आपल्या शिसांक मागणें कशें करचें तें शिकयता. चितान देवाचें उतर आयकुया. सोगलीं उबी रावुया. लुकाचें शुभ वर्तमान 11 वळी 1 ते 4. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोण एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुवूय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपटो गिराज दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां बोगोस कित्याक आमच्या रिणांत आसलोल्या सोगल्यांक आमी बोगशितांव आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. अशी ही गोडणी कोरी. आपलो बापूय एक व्हडलो बेबदो म्हूण सुपुल्लें डेझी खूब दुखी जातालें आनी दुका घडोवन रडटालें. डेझीचो बापूय हरशी काळजांत बरो, पूण सोर्यान ताचें जिवीत सारकें जोडयलें. डेझीक तो सकाळचो सदांच स्कॉलाक पावयतालो आनी आपूण मागीर आपले सिर्विसेक वेतालो. स्कॉलाच्या बाकार बसचे पयलीं डेझी सदांच इगोजेचे कुशीक आसलोल्या मागण्याच्या कुडांत वचून साक्रामेंतांत आसलोल्या जेजू मुखार दिमेर पडून मागणें करतालें. बापूय आपले धुवेक मागणें करता तें सदांच पळयतालो. एक दीस ताणें डेझीक म्हणलें, बाय, ह्या तुज्या
बापाय पासत जेजू लागीं माग. हांव सोरो सोडून एक बरो मनीस जाल्यार पुरो म्हूण माग. त्या वेळार सुपुल्या डेझीन आपल्या सुपुल्या तोंडांतल्यान हीं उतरां आपल्या बापायचे हुटीन घातलीं. डॅडी, हांव तुजे पासत सदांच मागता, पूण तूं केन्नाच बदलनाय. धुवेची उतरां बापायच्या काळजाक तोपलीं. त्या दिसा ताणें एक कोरी निर्णय घेतलो आनी वेबदिकाय सोडून एक बरो मनीस तो जालो. देवान आपले धुवेचें तांबो नासतना केल्लें मागणें आयकलें म्हूण बापायन काल्तिकायेन आनी भावातान ओळखून घेतलें. देवाचो पूत जावनूय आपल्या भौशीक वावरां मदें जेजून सबार पावटी आपल्या बापा सांगाता मागण्यान वेळ सारलो. खरें म्हणल्यार ताचें आख्खें जिवीत बापाक एक निरंतर मागणें जावन आसलें. सेंट लुकस जेजून मागण्यान चाललोल्यो गोडी आमचे दोळ्यां मुखार दवरता. जॉर्दन नदीत स्नान दातार जुवांवाच्या हातांतले जेजून स्नान घेतलें. त्या समयार ताणें मागणें केलें आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान ताचेर देंवलो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 3 वळी 21 ते 22. दीसभर वावर करतोच जेजू थंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. आपल्या बरोबर दोरदूतांक वेंचून काडपाचे पयलीं जेजून देवाक मागणें करून आख्खी रात सारलोली. पेद्रून जेजू विशीं देवाचो पूत म्हूण भावार्थाची उचारणी करचे आदीं जेजू सिसा मुखार मागणें करून आसलो. एका उंच दोंगरार जेजू मागणें करता. ताचे लागींच्या सिसांनी ताचें रूप आनी ताचें रुपांतर जाता. आपल्या कोश्टा मरणा वेळार पेद्रूचो भावार्थ दोडवणां जावंक आपणें ताचे पासत मागलें म्हूण जेजून ताका आस्वासन दिलें. जैतुनाच्या दोंगरार ताच्या कोश्टाचो वेळ लागीं पावलो तें जाणा जावन जेजून ओदीक मागणें केलें. खुर्साच्या पलंगार आसतना आपल्याक
खुर्सा लागीं वचूंक जेजून बापाक मागणें केलें आनी ताची निमाणी उतरां बापाचेर खोल विस्वासाची जावन आसली. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. जेजूच्या जिवितांतल्यो सगल्यो मागण्याच्यो घडयो. जेजूचें मागण्याचें जिवीत आनी आपल्या बापा सोवें ताणें सांबाळलोलो मोगाचो संबंद दाखोळ करता. जेजूच्या एका शिसान जेजू कडेन अशें मागणें केलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशेंच तुवूय आमकां शिकय. गीत घेवया B4. जेजू तुझे उतरा काळजात संतोष. जेजू तुझे उतरा दोल्याचा उजवाड. जेजू तुझे उतरा जिणेचो विश्वास. जेजू तुझे उतरा तानेल्याक उदक. जेजू तुझे उतरा मुकेल्याक जेवण. जेजू तुझे उतरा मेलोल्याक जिवीत. जेजू तुझे उतरा रटोल्याक बुजवण. जेजू तुझे उतरा अपराध्याक माफी. जेजू तुझे उतरा गुलामाक सुटका. तर जेजूच्या शिसान केलोलें तेंच मागणें आमी करूंक आमकां मागणें करूंक शिकय म्हूण आमची मागणी जेजू सांगाता बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. परत एकदां म्हणुया, जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे नमुणे जावंक जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. आवय बापायनी कुटुंबीक मागण्यांक वेळ करून आनी आपल्या भुरग्याच्या काळजा मनांत मागण्याचो मोग रिगोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. आमच्या भुरग्याक ल्हान आसतना मागण्याचें मन वळखूंक आनी ताचीच कुशी पाळूंक जेजून मागण्याक खेरीत म्हत्व दिलें. ताची देख घेवन आपल्या जिवितांत मागण्याक खेरीत जागो दिवंक आनी मागण्या वरवीं
देवाची येवजण सोदून काडूंक आनी आपल्या जिविताची पावलां मारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतल्यान व्हड मागणें. मिसाचे भेटीचो मोग करूंक जाता जाल्यार दर दिसाक मिसाक वचूंक आमी आमच्या जिविताच्या देवाच्या हातांत घालूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. सगळीं तिमी घालुया. भाग्योन जॅकॉब म्हणटा, कांय वस्तू आमचे कडेन ना, कित्याक आमी त्यो देवा लागीं मागूंक ना. कांय वस्तू देव आमकां मागिनासतना दिता, पूण थोड्यो वस्तू आमी भावार्थान देवा लागीं मागूंक जाय. तर ह्यो वस्तू मागूंक जेजून शिकयलोलें म्हणून बापाक उलो करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.